दीपोत्सव मांद्रे कॉन्सेप्ट कितें आनी खंय आसा? दीपोत्सव मांद्रे म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा दिपावली म्हटल्यार एक फेस्टिवल आमचे प्रत्येक घराघरांनी उजेड हाडपा खातीर आनी जेन्ना मतदारसंघान जेन्ना काम करता तेन्ना आमकां दिसता की प्रत्येकाच्या घरान उजेड जावप सुख समृद्धी येवची आनी ताका लागून खंय तरी आमी एक लोकांक एकी कडेन हाडून आमी हो उत्सव सेलिब्रेट करता। तेतून हे उत्सव सेलिब्रेट करतना आमी प्लॅटफॉर्म पळयतात जे आमच्या ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं जी आमच्या मतदारसंघाची आहा किंवा पेडणे मतदारसंघाचे तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचे, तशीच महिला आमची वेरियस एक्टिविटीजान पार्टिसिपेट जातात तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवचे अशें करून आनी जेंच्यांनी आपल्या आपल्या म्हणजे क्षेत्रान नांव केलां, गोंयचें नांव केलां, देशाचें नांव केलां तांकां एक मान सन्मान दिवपाचो, तांचो गौरव करचो अशें हे वेगळ्या पद्दतीन आमी हो दीपोत्सव सेलिब्रेट। तशाच पद्दतीन आमी आमच्या पेडणेकारांचे सगळ्यांक खबर आहा पेडणेकारांचें जेवण हें रुचीक आसता, सो हे एका फूड स्टॉल जो आहा तो आमचो पेडणेकारांच्या पद्दतीन आमी केला। म्हणजे तुमकां पोळे, भाकरे, वडे, शागोती, खतखतले मणगण ह्या प्रकारे तुमकां हांगासर फूड स्टॉलान तुमकां हांगासर मेळटले। आकाशकंदील स्पर्धा आहा, परत हेचे परसाणीचे स्पर्धा, तशेंच मागीर आमी हेचे रांगोळी स्पर्धा तुमी पळयता आसतले कितलेशीच भुरगीं आयज पेडणे तालुक्यांतल्यान हांगासर पार्टिसिपेट जातात आनी उमेदीचे आनी एक गजाल आहा की आमचे जे स्वता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतात, आपूण स्वताहून आपले पोट चलयतात, वेवसाय तेंचे पिढ्यान पिढी 3 पिढयो वेवसाय चालू आहा, जेणे करून फॉर एग्जाम्पल माडाचे गोड सगळ्याक चडशा लोकांक खबर आसचें ना की गोंयभरान माडाचे गोड म्हणटात ते चोपड्यात करतात आनी चोपड्याच्यान साऊथ गोवाच्या पोतान ते डिलिव्हर करतात। सो तांकां हांगा स्टॉल्स दिवन दिला, मिठाच्या आगर मीठ घेवन बसले, सो तांकां आमी प्रमोटूय करतात आनी आयडेंटिटी तेंची ग्रो करपाक मदत करतात। ह्या प्रकारे आमी हो दीपोत्सव सेलिब्रेट करतात। आमच्या पारशा गांवांक जरी बिचीस लागलो ना जाल्यार हो खाजरगुंडो बांदाच्या निमतान एक बरे टुरिझम तयार करपाची जी आयडिया श्री जीत भाईन आपल्या तकलेन हाडून गेली 2 वर्षां ह्या गावाचो भोवमान असो करीत आसा, त्याबद्दल ह्या उदरगत संस्था आणि आमचे माननीय आमदार यांचे हांव खरेंच आभारी मानता। हो कार्यक्रम करीत असताना त्यांच्यानी तळागाळापासून जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर असो किंवा धंद्याचे असो किंवा आमच्या डेव्हलपमेंटाचे असो त्याच्या बद्दल जी त्यांची तळमळ असली ती तळमळ ते आपल्या कृतीन करून दाखयतात। हे आयच्या ह्या दीपोत्सवाच्या निमतान एक आमकां उदाहरण आसा। भाई सारकल्या सरान अशेंच हे कार्य करीत रावचे, आमच्या गावाची शान अशीच पुढे व्हरची अशी तेंचे कडल्यान अपेक्षा करता। स्पर्धा आसा, आकाशकंदील स्पर्धा आसा आणि पाककला स्पर्धा आसा। म्हाका एक बरें दिसता की भाईन आयज हे कार्यक्रम घडोवन हाडला। हे प्रत्येक कलाकार ज्याच्या आंगान जी कला आसा ती कला सादर करपाचे एक ताका प्रत्येक कलाकाराक हे एक व्यासपीठ दिवपाचे काम आयज जीत भाई आरोलकरान हांगासर केल्ले आसा, तेचे खूब हांव धन्यवाद दिता। तशेंच आयज कलाजी आयज एक 217 आयज आमचे आकाशकंदील स्पर्धकांनी भाग घेतलेले आसा। 117 जाणांनी रांगोळी स्पर्धकांनी भाग घेतलेलो आसा। हे पेडणे तालुका आणि मांद्रे मर्यादीत ही आमची आकाशकंदील स्पर्धा आणि रांगोळी स्पर्धा पाककला स्पर्धा आयोजित केल्ली आसा। तेंच्यांनी स्पर्धकांनी मोठ्या संख्येन हे भाग घेवन आयज हे आमच्या दीपोत्सवाक आमचो जो दीपोत्सव आसा हेका खूब तेंच्यांनी आपले भाग लाभलेले आसा। ते खातीर हांव एक इतलें सांगूंक सोदता, उदरगत संस्था मांद्रे हे उदरगत संस्था जी आसा ही म्हाका आतां गेले 5-6 वर्सां जाली हे उदरगत संस्थेचें काम चालू आसा। म्हाका चड दिसता अपुरबाय दिसता की अशी प्लॅटफॉर्म ओपन करून दिवप आनी तांकां एक्सप्लोर करपाक दिवप आपली क्वॉलिटी कितें आसा त्यो अशें क्वचित करून चुकून खंय खंय घडटात, सगळ्यात अशें घडटा अशें ना, पूण हो असो एक प्लॅटफॉर्म तुमकां हांगा मेळिल्लो आसा जेणे करून दिवाळीचो दीपोत्सवूय जालो आणि तुमचो कला सादर करपाक तुमकां प्लॅटफॉर्मूय अवेलेबल जालो हांगा। अशा प्लॅटफॉर्माचेर तुमची कला सादर करतले तुमी, तुमची प्रायजां वेगळी प्रायजांय आसतली। हांगा खुबशे जाणांनी पयलींची आपली कला सादर केल्ली ताचेर प्रायजांय घेतली, खूब बरें दिसलें पळोवन, जेणे करून आमची कला संस्कृती जी फुडें 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 वता ही संस्कृती अशीच चालू उरची, हो दीपोत्सव असोच चालू उरचो जेणे करून आमकां सदांच आमकां दिव्याची वात म्हणटा दिव्याची उजवाड म्हणटा तो सदांच मेळचो आनी कोणाचे नाल्यार कोणा कडल्यान तरी तो मेळचो आनी चालूच उरचो असो हीच मागणी म्हजी दिवाळीच्या निमतान। आनी एक संदीचो हांव एक बारीकसो फायदो घेता, जेणे करून तुमकां सगळ्यांक हांव इन्फॉर्म करता
की आमचे एक स्पेशल समरी रिव्हिजन चालू आसा. हांव ERO फॉर पेडणे अँड मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी 01 मांद्रे आनी 02 पेडणे दोगांचोय हांव ERO जावन आल्लो आसा. आनी ERO जाल्ल्या कारणान आतां सध्या मतदार यादी आमची अपडेट करपाचें काम चालू आसा. सो जेणे करून हो हाचो प्लॅटफॉर्माचो हांव खरेंच फायदो घेतलो. लिटरली हांवें फायदो घेतलो प्लॅटफॉर्माचो, जेणे करून हांव तुमचे मेरेन पावपाक शकलो हांगा की तुमकां समजोवपाक सांगपाक जेंकां 18 वर्सां पिराय जाल्ली कंप्लीट जाल्ली आसा ऑर जावपाची आसा, जी 1 जानेवारी 2025 तारखेक जांकां 18 वर्सां कंप्लीट जातात तांणी आपलें नांव मतदार यादीन नोंद करून घेवचें, जेणे करून सगळ्यो फुडल्यो फॅसिलिटी आनी बाकीचे जे पळय कितें तुमचे मतदार यादी वयल्यान तुमचे मतदान करपाचे पावर म्हणजे तुमचे रायट्स आसा ते सगळे तुमकां मेळटले. बिसायड्स दॅट मतदान यादीचेर तुमचें नांव आसप म्हणल्यार तुमी नागरीक ह्या अर्थान तुमचे नागरीक अशें म्हणून जाता, ते भारतीय नागरीक अशें म्हणून सारखे कायदेशीर रोल जातात. आतां ही मतदार यादी तुमची चालू उरतली, आमचे म्हयनोभर पर्यंत ते चालू उरतली. 24 आनी 25 तारखेक आमचे BLOs आसात, ते BLO तुमचे मतदान केंद्राचेर तुमकां अवेलेबल आसतले. जे कोणाक ती 18 वर्सां पिराय कंप्लीट जाता म्हणजे जावपाची आसा जे फुडें और जाल्ल्यात ताणें आपल्या BLO कडेन रिस्पेक्टीव BLO कडेन वचून व्यवस्थीत तो फॉर्म भरून जे कितें आसा तांचे कितें डॉक्युमेंट्स कितें आसा ते लावन आपलें नांव ते मतदार यादीन नोंद करून घेवचें. सपोज जर तुमकां 24 आनी 25 तारखेक जर तुमकां BLO मेळपाक शकना जाल्यार शुक्रार शेनवार आयतार हे 3 दिसा BLO आमच्या मतदान केंद्राचेर आसताच, जाणे करून तुमकां त्या BLO कॉन्टॅक्ट करपाक शकता आनी तांचे आपलें नांव तुमी नोंद करून घेवपाक शकता. ताचे फुडें सपोज जर तुमकां BLO मेळना जाल्यार तुमच्या प्रत्येक मतदान केंद्राचेर एक बोर्ड लायिल्लो आसतलो, व्हडलो ब्लू कलरचो निळे रंगाचो एक बोर्ड लायिल्लो आसा. ताचेर सगळ्यांचे तुमचे BLOचे नंबर आसतले, ERO आसा EROचे नंबर आसतले आनी तुमचे म्हजोय नंबर आसतलो ताचेर. तुमकां जर कितें प्रॉब्लम आसा, आडखळ जाता, अडखळटा तुमी जावं कितें तुमकां कोण मेळनात जाल्यार तुमी डायरेक्ट म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक शकता किंवा आमचे ERO आसात पळय न्ही जे मांद्रे आनी पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तांकां कॉन्टॅक्ट करूं शकता.